आमी कितलींच जाणां हांगसर आसा आनी प्रत्येक जाणां दुसऱ्या सारके न्हय, आमी सगळीं जाणां युनीक. आतां हें उतर पळय आयकलां तें आमी प्रत्येक जाणां वेगवेगळे तरेन समजवतल्या. आयज आमकां देव कितें म्हणून सांगूंक सोदता? देवाची येवजण सदांच आसा आनी देव न्हयच भायल्यांतल्यान पूण भितरल्यान सान आमकां मदत करता ताची येवजण शांती पावोवच्याक आनी हे परी आमचें जिवीत संपूर्णायेन जिवोवच्याक. हे कशें करतले आमी? तिसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, मारिया ताच्या पांयाशी बसोन ताची उतरां आयकता, समजता आनी आपल्या जिवितान ती पाळटा. अशें म्हणून जेजून मार्ताक ताचे भयणीक सांगलें. मार्ता कितें करता? सगळी राटावळ पळय आसा ती सारकी ठापटीप जावंक जाय. आमचो पावणो आयिल्लो आसा, ताका सगळें जेवण तयार करूंक जाय, सगळें सारकें जावंक जाय. तें सारकें न्हय? सारकेंच. पूण तो जेन्ना तांचे बरोबर आसा तेन्ना आमी ताका वेळ दिवंक जाय.